होळयेची परब आशिल्ली। राम आनी ताचे इश्ट होळी खेळटाले। रामाक सगळ्यो परबो आवडटाल्यो, कारण परबेच्या निमतान ताका वेगळे वेगळे तरेचे जेवण आनी खूब गोड पदार्थ खावपाची संद मेळटाली। भुरग्यांनो, तुमकांय बी परबो मनोवपाक आवडटात? तर आयज आमी वांगडा खावप ह्या धड्यांतल्यान आमच्या देशांत मनोवपी कांय परबां विशीं शिकुया। ह्या धड्यांत आमी आमच्या राज्यांत परबो कशे मनयतात आनी खंयच्या सुवाळ्याक आमी एकठांय येवन जेवतात तें जाणून घेवया। धड्याचें नांव आसा वांगडा खावप। तर भुरग्यांनो, खंयच्या सुवाळ्याक आमी एकठांय येवन खाणा जेवणाचो आनंद घेतात? हय, तर लग्नाच्या वेळार, सणा परबांक, वाडदीस मनयतात तेन्ना आदी सुवाळ्यांक आमी आमच्या सोयऱ्यांक, इश्टांक, शेजाऱ्यांक आदी लोकांक आपयतात आनी वेगळे वेगळे तरांचें जेवण करून एकठांय बसून जेवतात, मजा करतात, न्हय? आमच्या देशांत आमी वेगळ्यो वेगळ्यो सण परबो मनयतात, जशे होळी, दिवाळी, दसरो, ईद, क्रिसमस, चवथ, पोंगल आदी। तशेंच कांय राष्ट्रीय सण मनयतात, जशे गांधी जयंती, स्वातंत्र्य दीस, गणतंत्र दीस आदी। तर कांय सण आमी पिकाचे सण म्हूण मनयतात। तर आतां आमी खंयचे सण पिकाचे सण म्हूण मनयतात ते पळोवया। जशें आमकां खबरच आसा, भारत हो एक सांस्कृतीक विविधताय आशिल्लो देश। आमच्या देशांत वट 28 राज्यां आनी 8 संघ प्रदेश आसात। तर ह्या प्रत्येक राज्याची आनी संघ प्रदेशाची संस्कृती, धर्म, भाशा वेगळी वेगळी आसा। ताका लागून कांय राज्यांत वेगळ्या वेगळ्या नांवान पिकांचे सण मनयतात, जशे पोंगल, बैसाखी, बिहू, ओणम, मकर संक्रांती आदी। तर भुरग्यांनो, पिकाचे सण म्हळ्यार जे पीक आमी आमच्या प्रदेशांत वा वाठारांत रोयतात त्या पिकाचो उत्सव। ह्या पिकाच्या सणां मदलो एक सण म्हळ्यार बिहू। हो सण आसाम राज्यांत मनयतात। ह्या सणाचो पयलो दीस आसता ताका उरुका म्हणटात। त्या दिसाक लोक तण, कोणे वापरून तात्पुरते घर तयार करतात। ताका बेलाघर अशें म्हणटात। तशेंच लाकडां वा झाडाची सुकी पानां वापरून एक बांदावळ तयार करतात। ताका मेजी म्हणटात। बेलाघर लोक विजेची रोशनाई करून सजयतात। ह्या बेलाघरांत गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन सगळे मेळून रांदून जेवतात। ह्या सणाक मांस, नुस्तें, शिजयल्लो बोरा तांदूळ, भाजलेली कणगां, चेवा तांदूळ आनी गोड पदार्थांत पीठ ह्या सारके पदार्थ रांदतात। ह्या वेळार लोक आपलो पारंपारीक भेस घालतात। लोक धोल घेवन बेलाघराच्या भोंवतणी नाचतात, गायतात आनी हो उत्सव मनयतात। हो उत्सव मनयतकच लोक रातचे बेलाघरांत न्हिदतात आनी दुसरे दिसाक म्हळ्यार बिहू परबे दिसाक सकाळीं उठून न्हावन मेजी आनी
बेलाघर पेटयतात. ही मेजी गांवांतलो जाणटो मनीस पेटयता आनी गांवांतले लोक एकठांय येवन सगळ्यो विधी करतात. तर अशा तरेन आसामांतलो लोक बिहू हो पिकाचो सण मनयतात. जशें आमी वेगळ्या सुवाळ्यांक एकठांय येवन खातात जेवतात, तशेंच शाळेंत सुद्दां आमी एकठांय येवन खाणां खातात. तर भुरग्यांनो, म्हाका सांगात, आमी शाळेंत खंयच्या वेळार सगळीं एकठांय येवन खाणां खातात? हय, तर मदल्या सुटयेच्या वेळार आमी सगळीं एकठांय येवन गजाली करून आपापलें खाण एकामेकाक दिवन बरोबर बसून खातात. पूण भुरग्यांनो, सगळीं भुरगीं घरा कडल्यान आपलें खाण हाडटात? तर ना, सगळीं भुरगीं शाळेक येतना घरा कडल्यान खाण हाडनात. तर ती कितें खातात? हय, तर ती शाळेंत येवपी मदले सुटयेचें खाण खातात. तर हे मदले सुटयेचें खाण कोण दितात? तुमी जाणात? तर आयकात. आमच्या देशांतल्या कितल्याशाच भुरग्यांक दिसाचें एक पूर्ण जेवण लेगीत मेळना. तातूंतलीं कितलींशींच जाणां शाळेंत लेगीत वचनात. जी सारकी खावन जेवन शाळेंत वचनात, ती सारकी शिकूंक पावनात. आनी ताका लागून देशांतल्या सर्वोच्च न्यायालयान मुळाव्या शाळांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हून शिजयल्लें अन्न दिवपाचो निर्णय दिल्लो. तेन्नाच्यान देशांतल्या प्रत्येक मुळाव्या शाळेंतल्या 1ली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांक हें खाण मुफ्त मेळटा. ताका मदले सुटयेचें खाण अशें म्हणटात. हो ह्या वयांतल्या दर एकल्या भुरग्याचो हक्क आसा. शाळा ज्यो सकाळ ते दनपार मेरेन आसतात, तांकां मदले सुटयेचें खाण सकाळच्या मदले सुटयेंत मेळटा. पूण कांय शाळा सकाळ ते सांज मेरेन आसतात, तांकां मदले सुटयेचें खाण दनपारच्या जेवणाच्या वेळार दितात. तर हें खाण दर दिसा वेगळ्या प्रकारचें आसता. तर आयज आमी पिकाचो सण म्हळ्यार कितें तें शिकलीं आनी आसामांत बिहू हो पिकाचो सण कशें मनयतात तें पळयलें. तशेंच देशांतल्या प्रत्येक मुळाव्या शाळेंतल्या 1ली ते 8वी मेरेनच्या भुरग्यांक मेळपी मदल्या सुटयेच्या खाणा विशीं जाणून घेतलें.